फारीकपण दिवंक म्हज्या पातकांचे कसलोच गुन्यांव नासतना तुवें भोगल्या व्हडव्हड्या कोश्टांचे मोग तुवें म्हजो इतलो केलो की ओमकळून खुर्सार आपलो प्राण दिलो. बोगूस म्हाका सायबा. हांव दोरणीचो किडो सुरवातेक आमी गीत घेवया. I4 पेज नंबर 117. I4. Dojal dewa kagluticia Bogos Baba mogacia Bapuj mulo adwarnaka Burgyank tuzia soडnaka Jesu, हांव कागलूत मागता दितोलोय म्हणपाक येता सोर म्हज्या पातकांक काटाळटा आयच्यान ती सगळीं सांगता जेजू सोर म्हज्या पातकांक काटाळटा आयच्यान ती सगळीं सांगता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. काय दिवं. आनीक कांय बरो दीस आमकां देवान दिला. देवाक आमी ह्या दिसा पासत दिनवासुया. ह्या आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून आमी भेटयता. बेर्नादीन सिक्वेरा हाच्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून आनी हेर सगल्यांचे जल्माचे दीस आनी खुशालकायेचे दीस आसात तांचे पासतूय आमी देवाक आर्गां दिवया. आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन मागुया आमच्या गोंयच्या सरकारा पासत बरे ते निर्णय आमचे पासत घेवंक बेस्तेच आडबडीत निर्णय घेना जावंक आनी आमचे सगल्यांची जीव रिस्कार घालिना जावं. खेरीत भाशेन आमच्या मानादीक मुखेल मंत्र्या पासत आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा पासत आयच्या दिसाक मागुया. भोव करून जेन्ना
आयज आमकां गरज आसा बरे ते निर्णय, घट्ट ते निर्णय, स्ट्रॉंग डिसिजन्स घेवपाक, तेन्ना तांकां फावो तितली कृपा आनी बळ दी म्हूण तांचेय पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जाणवाय देवाची आमकां शिकयता आमी कितें उलोवचें, कितें ना उलोवचें, कसले निर्णय घेवचे, कसले निर्णय आडवारचे. आनीक खेरीत भाशेन सगल्यांनी सोडला जाल्यार पासून वो रिजेक्ट पासून केलो जाल्यार देवाचो पूत न्हय जायना. तर देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक आमी सदांच मानून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे चलूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते पावटी ही देवीक जाणवाय जी आमकां मेळटा ती आमी नाकारल्या. आमी मनशाळी पिशेपणां केल्यान. असल्या सगळ्या पिशेपणांक देवाचें बोगसणें मागून काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्यां दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे सैम जोखमी आनी असोक्त म्हूण जाणा जावन आमकां भलायकी आनी गोठाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाय तूं आमच्या हातान घालताय. दिनवाशी आनी संतोशभरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फोड आमचे भक्तिवंत जिणेचे नवे चालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोश्टी मनशां आपणा मोदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलोल्यो मांडण्यो त्यो बऱ्या मनशाक दोडाक रावया, कित्याक तो आमकां बेजार करता. आमचे चालीचेर सदां रागार जाता आनी समूर्त मोडटाव म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतना तो कोसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरी मनशां चलता ते वाटेन आपूण चलोना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिकलान आपूण मेळो जायत म्हूण आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरी मनशां शेवटाक बागी जातलीं म्हूण तो सांगता
आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बोडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तोर तो बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोप तो आमकां कळोन येता आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटले. लोजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असली ताची कल्पना पूण सगळी वांकडी. ताच्या नश्टेपणान ताका कुड्डी केल्यांत. देवाचे गूठ ती वळखनात. भोक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच बरवासो ना. नितोड निर्मोळ काळजाच्या मनशाक इनाम आसा म्हूण तांकां भावार्थ ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सोवें सर्वेस्पर आसाच. परतून म्हणया, जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पर आसाच. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब, जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पर आसाच. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. बऱ्या मनशाक उपोद्रे कोश्ट बारी ओळखीतात पूण त्या सगल्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. जबाब, जाचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पर आसाच. सगलीं तांचीं हाडां तो राखता. एक पर्यान तो मोडोंक दिवचो ना. आपल्या सेवकांच्या ओतम्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास्त लावचो ना. जबाब, जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे चडशीं सर्वेस्पर आसाच. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलियांत भोवूंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तोंबूची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयण परबेक वेतूच जेजू आपुणूय गेलो. उक्तेपणीनूय, पूण कोणाक कळनासतना. जेरुजाल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय. आनी हो पळय, तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळोन आयलां काय? तर हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण अभिषेक दिसती पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात वय, आनी हांव खंयचो आयला तेंय तुमी जाणत. पूण हांव म्हजेच अस्तंगी येवंक ना.
म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने प्रिच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता. सारकें आमकां दिसाक एक दिसाक लागता तेच भाशेन आयज आमकां जाणवायेच्या पुस्तकांतलें पयलें वाचप. आनी जाणवायेच्या पुस्तकान आयज केरीत भाशेन सांगलां, जो कोण बरें उलयता, सारकें सांगता, ताका जायतीं जाणां मानून घेनात. रिजेक्शन इतलें की ताका नाटक पासून करूंक सोदतात. कित्याक जीं कोण आयकतात तांकां आपलें गर्व आसा, प्रायड आसा. म्हाका कोणाच्यान सांगूंक जायना. चुकी काडून दाखयत जाल्यार लोकांक राग येता. जें कितें सारकें सांगत जाल्यार जायतीं जाणां चाडवतात आनी वडिलांचें आयकूंक पासून जायतीं जाणां तयार नात. ह्या दिसांनी आतां जाता लॉकडावन. तो लॉकडावन बेस्तो करूंक ना, गरज देखून केला आनी ह्या पिडेंतलीं आमी वांटोवंक जाय देखून केला, सगळीं एक बराबर. पूण तातूंत भितर जायतीं जाणां आसात आयकूंक सोदिनात आनी जे कोण उलयतात, जे कोण सारकें सांगतात तांकां जायते भाशेन नाका जाल्लें उलयतात. जेजूक नाकारलेलो आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां. जेजू देवाचो पूत, सर्वेस्परा देवान पाठयलेलो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत धाडलो. आनी तरी आसतना ही पोरजां आनी हे पोरजेंतले जायते जाण बोकरून वडील जे आसात, जे आपूण सगळें जाणा म्हूण समजतात, ते जेजूक मानून घेनात. आनी तो सत्तेन उलयता, तोंडार मारता देखून ताका मारून उडोवंकूय सोदता. पूण देवान पाठयलेलो जाल्यार तो आमच्या मोगा पासत. आयज आमी परतून ताचेशी येवंक गरज, ताका मानून घेवंक गरज, ताच्या वाटांनी आमी चलूंक गरज. आनी जी सोडवण ताणें आमकां हाडल्या, बापाची सोडवण, ती सोडवण आमी एकामेका बराबर जोडूंक गरज. तर हे मिसाचे भेटेन भाग घेता आसतना आमकां ही कृपा मागुया. आमचें शाणेपणां, आमचें गर्व कुशीन दवरुया. हे दीस न्हय आमचें शाणेपण आनी आमचें गर्व वयर काडून दवरपाचें. हे दीस आमी देवाच्या पांयांशी परतून येवपाचें. आनी देवाच्या पांयांशी जरी तर आमी येना, प्रमाणीक जायना जाल्यार देव आमकांय रिजेक्ट करतलो, आमकांय एके भाशेन परो घालतलो. तर देव आमकां परो घालपाचो देव न्हय, पूण आमच्या खालतिकायेंतल्यान आमी देवाशी येता तेन्ना तो आमकां मानून घेता, आमची तो निगा घेता, आमकां प्रोटेक्ट करता. तर हेंच देवाचे काकलुतीक आमी हे भेटेंत उलो मारुया. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C14 पेज नंबर 34. C14. दिनी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां तुगोर पिता, स्वीकार कर म्हूण तातूंत मागता. गोवा उंडो आदारार हाडटा, दाकाचो रोस समोर दिता, आमचें सुख दूख सोर भेटयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो, आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचें ताण जातलो, ताकाचो रोस बदलतलो.
Jézus ragad to zátolo, Jézu amka tiondítlo, amcsot mondadosátlo. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. म्हज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. भो पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळे पवित्रतायेची तूं जोर ह्या योजनाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ काळजान तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सरस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. भोव करून आमच्या अधिकाऱ्यांची, आमकां वेगवेगळ्यो इसेन्शियल सर्विसीस पाठयतल्यांची, आमच्या दोतोरांची, नर्सींची, हेल्थ वर्कर्सांची आनी सगल्यांची आमची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवीक जाणवाय आमकां दिल्या आनी देवीक जाणवाय आमकां आनीक बरे भाशेन समजून घेवंक आमकां एक परिस्थिती दिल्या, गंभीर परिस्थिती. जाल्यार देवाचेर पातयेवन आनी देवीक जाणवायेचेर पातयेवन आमी सगळीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता जशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया D8 पेज नंबर 51. D8 पेज नंबर 51. Duro Gesù mora luta, chi lo valistam so.
खुसरात रावता आमकां सामान चोरयता ताची सो पूण प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो ताचे बोगोरे कोण आसा सो पूण प्रिती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो कागुताची केली मुर्ती गोडसाणीचो दोर्याचो वेची गोगम्यांक चिकून उरता आपल्याच रोगतान नाडोयता प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, जेजूच्या ओमोलीक कुडी रोगताच्या बलिदानांत मरणांतलीं उठून आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकीं दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेता. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळोलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आयज शुक्रार, आयज आमच्या लिटर्जिकल सेंटरान आमकां पाठयल्ली खुर्साची वाट आमच्या ग्रुप्सांचेर घातलेली आसा. आमच्या घोराब्यांनी ही खुर्साची वाट आयज आमी करची. घरांतलीं भायर सरची न्हू, घरांतूच भितरूच रावन आनी जाता तितलें एकामेकाहून पयस रावन आमी खुर्साचे वाटेन भक्तीपणान वांटो घेवया. 5 वाजता आमचे फिरगोजेन तेर्स जातलो. पॅरिश रोजरी ऑन एअर, तातूंतूय भाग घेवंक प्रयत्न करचो. खेरीत भाशेन आयज इल्लेंशें सांगपाचें आसा. जो निर्णय काल आमच्या सरकारान घेतला त्या विशीं. आयज घोडे सगळीं ग्रॉसरी शॉप्स ओपन आसतलीं 24/7 अशें सांगलोलें आसा. आख्खें गोंयभर सगल्यांनी आमी मागलोलें आसा आमच्या मानादीक मुखेल मंत्र्या लागीं टू रिवर्स दीस डिसिजन. लॉकडावन आसूं दी, आमकां लॉकडावन जाय. कित्याक भोव करून हे फुडले 2 ते 3 सुमाना भोव क्रुशल, व्हेरी क्रुशल फॉर अस. सद्याक 3 केसी आमच्या गोंयांत सांपडलेल्यो आसात. तेच बरोबर तांकां जे मिसळ जाल्ले तांकांय 14 जाणांक क्वॉरंटायन केला म्हण आमकां सांगलां. जाल्यार आनिकूय घोडी आसतलीं जांकां क्वॉरंटायन करपाचें वो ना तें खबर ना. इल्लोसो वेळ हो 1 मिनटाचो व्हिडियो मातशें बरे भाशेन पळयात. सगल्यांनी तो बरे भाशेन पळोवचो आनी समजून घेवपाक प्रयत्न करचो.
हो व्हिडिओ जो तुमी पळयला हांव समजता तुमी सगळीं समजल्यात म्हण, कित्याक तुमी जाणवायेन बोललोलीं शिकलोलीं मनशां सगळीं म्हणटच समजतलीं. तरीय पूण इल्लोसो वेळ काडून धाकटीशी एक एक्सप्लेनेशन दिवंक सोदतां. 4 भाशेचे मनीस दाखयल्यात. ABCD. A म्हणल्यार जो इन्फेक्टेड जाल्लो आसा. B म्हणटा तो इन्फेक्टेड जाला पूण कोणाक खबर ना तो इन्फेक्टेड जाला म्हूण. C म्हणटा तो हो A जो इन्फेक्टेड जाला ताका भेटलोलो मनीस, ताचो कडेन वळखीचो ताचो इश्ट, आनी ह्या पासत ताका क्वॉरंटायन केलो. जे भाशेन आमच्या गोंयांत आतां 14 जाणांक क्वॉरंटायन केला. इन्फेक्टेड आसात ते 3 जाण A. आनी D म्हणटात ते जे भितर आसात, स्टे एट होम, लॉकडावन, सोशल डिस्टन्सींग हें सगळें करतात बरे भाशेन, ते D. तांकां कांय जावंक ना आजून. ती चडशीं जाणां आमचे मदलीं जायतीं जाणां हो चडशीं जाणां D कॅटेगरीन पडटा. पूण आतां मुखार प्रॉब्लम जेन्ना आतां हें जायतीं जाणां आयकोन घेवंक सोदिना, भायर सरतात, जावं ग्रॉसरी वो आनीक हेर दुसऱ्या कारणाक लागून, तातूंत भितर जायतीं जाणां आसात जीं गरज नासतना भायर सरतात. घरान रावपाक जायना बसून, सुसेग ना, आनी ह्या पासत बेश्टी भायर मस्ती करपाक. आनीक हेंच कारण घेवन आतां जरी तर आमी सगळीं भायर सरलीं जाल्यार जें कितें इटालियाक जालां, जें कितें इरानाक जालां, जें कितें युरोपाच्या देशांनी जालां तें आमकांय घडूंक शकता. आयज पासून आमी बरीं आसा. ह्या पासत हीं 2 ते 3 सुमानां जीं येतात, जे आमकां लॉकडावन मागलेलो आसा 21 दिसांचो, तो भोव गरजेचो. तातूंत भितर आमी जरी तर आतां भायर सरलीं जाल्यार क्वॉरंटायन केल्ले आसा ते बंद आसा. D जे आसात बरे आसात आमी, ते आमी सगळे ग्रॉसरी शॉप्स आनी हेर दुसरे सुवातेर वचून एकामेकाक भेटपाक लागलीं. A आसा ते आमकां मेळचे ना चडशे, कित्याक तांकां आयडेंटिफाय केला. पूण जे B जे आसा म्हणजे ते इन्फेक्टेड म्हूण कोणाक खबर ना, ते ह्या मनशांक म्हणजे A जे आसात इन्फेक्टेड आसा तांकां हो जे कोण इन्फेक्टेड आसा तांकां मेळ्ळोले, तांकां मेळून घडये तांकांय हो वायरस आसा. पूण सिमटम्स आजून दिसूंक ना, कित्याक इन्क्युबेशन पिरियड म्हणलेलो आसा आनी तो 2 सुमानाचो, 14 दीस तरी लागता समजूंक. त्या उपरांत सिमटम्स दिसती पडटले. पूण त्या काळा भितर जरी तर आमी तांकां मेळटा जाल्यार तोच वायरस आमकांय येवपाक शकता. इतलो डेंजरस तो वायरस. आनी हेंच घडलां इटालियाक आनी हेर दुसऱ्या देशांनी. आनी आयज कितें जालां तें आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमकांय जाय काय हें आमी बरे भाशेन चिंतचें. आनी ह्या पासत आमच्या मान्य मुखेल मंत्र्या लागीं आमी मागता, आमी तुजे बराबर आसा. लॉकडावन आसूं दी, लॉकडावन काडनाका. ज्यो इसेन्शियल सर्विसीस दिवपाक जाय, जे प्लॅन्स काडलेले आसा ते आमी मानून घेता. तातूंत वॉलंटियरींग हेंय बीन एक बरीशी वस्त तुमी काडल्या विचून. जायते जाण आमची तरणाटीं तयार आसात हें वॉलंटियरींग करपाक. कित्याक सगल्यांक हें जाल्लें आमकां नाका. आमी सगल्यांनी बाराबर वावर करूंक जाय. इट इज नॉट लायक इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गो एंड डू वॉट यू वॉन्ट. कित्याक एकल्याक जायत जाल्यार तें सगल्यांक केन्ना जालें आनी कशें जालें आमकां कळचें ना. देखूनच जाणवाय आमच्या मतीन येवं दी. आमचे वडील जे आमकां सांगता तें समजून घेवया, मानून घेवया. आमचे दोतोर, नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स जे आसात, GMCन आसात आनी दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी आसात, ESI हॉस्पिटलान आसात मारगांव, ते आपलो जीव रिस्कार घालून थंयसर काम करता. जे कोण इन्फेक्टेड जाला तांकां बरें करूंक आनी हें इन्फेक्शन पसरो ना जावपाक, स्प्रेड जायना जावपाक आपलो जीव रिस्कार घालून ते काम करतात. थोड्यो फॅसिलिटीज पासून तांकां ना, फावो तितलें प्रोटेक्शन ना. दोतोरांचें आमी आयकलां कालच्या दिसाक, फावो तितलें प्रोटेक्शनूय तांकां ना. तरी पूण आपलो जीव रिस्कार घालून हो स्प्रेड आडावपाक, टू स्टॉप दी स्प्रेड, दे आर वर्किंग आनी दे नीड आ सपोर्ट. म्हणटच हांव तुमकां विनयतां, लॉकडावन काडीत जाल्यार पासून वो ग्रॉसरी शॉप्स हांच्या नांवान आमकां भायर सरूंक मेळटा जाल्यार पासून कोणेंच भायर सरचें न्हू. कित्याक असले जायते जाण भायर सरतले, आयकचें ना.
असले जायते जाण भायर सरतले जांकां कसलीच गरज ना पूण भितर बसूंक जायना भायर सरतले सगल्यांक मेळटले कोणाक मेळटले खबर ना ह्या पासत कोणेंच भायर सरचें न्हू स्टे एट होम लॉकडावन आसूं दी खरेंच गरज आसा जाल्यार आमच्या घरांतलो एकलो कोणूय पूण जंय दुसऱ्यां लागीं आमी मिसळ जायना ते भाशेन भायर सरचें पूण आनीक एक पावटी मागतलो भायर सरनाकात बी एट होम तुज्या घरच्यां पासत तुजे पासत आनी आमच्या सगल्या गोंयकारां पासत आमी भितर रावया आनी बरे भाशेन हो लॉकडावन जातून ह्या व्हायरसाक मारून उडोवपाक वो ताका नाटक करूंक आमकां सयेग आसा तो बरे भाशेन घेवया देवाचेर विस्वास दवरुया देवाक लागीं येवया ह्यो सवलती आमी मुद्दम आमचेय त्रास काडून तुमकां पाठयता आमी सगल्यांनी देवाशी येवंक ह्यो ही देवाची कृपा आमकां मेळूंक म्हणटच तातूंतय भाग घेवन देवाचेर विस्वास दवरून आमच्यो वाटो ज्यो वायट वाटो आसात भोव करून आमी देवाचें आयकना तें आनी देवाच्या नांवान आतां आमकां सांगतात तांचें आमी आयकना तें आमी बदलूंक आनी आयकूंक शिकूंक आमी प्रयत्न करुया म्हणटच सगळीं आमी स्टे प्रोटेक्टेड स्टे एट होम आनीक जें कितें आमचो सरकार आमचे पासत करता लॉकडावन कर्फ्यू जो आमचे लागीं मागला ताका आमी फावो तो रेस्पेद मान दिवया निमणो आशिर्वाद घेवचे आदीं आमी खेरीत भाशेन देवाक विनवया सूर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सोपयता आसतना आनीक एक कित्याक भायर सरचें न्हू कित्याक आमी तयार ना जायते कडेन हे ग्रॉसरी शॉप्स ओपन केल्ले आसा तांकां तें सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करपाक पयलीं तयारी केल्या सगळी आमचें हे भाशेन जालां तयारी नासतनाच एनावन्समेंट जाला फाल्यां उक्तें जातलें म्हणटच आनीक एक पावटी उगडास करता भायर सरूं नाकात घराच रावात आनी जरी तर तुमच्या शेजाऱ्याक वो भोंवतणी कोणाकूय गरज आसा जावं जेवणाची भोव करून जेवणाची एकामेकाक पावात एकामेका लागीं शेअर करात शेअर युअर फूड नॉट द व्हायरस सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वड उपकार Za